Kantar Sangko 34 Saudara Bapak.
पवित्र हुंड्या रुपा राजेरासच्या बो मोगाळा जेजू तुझे मुखार आम्ही दिव्य नाव सरपडून आम्ही आसा आयच्या दिसा तुजो मोग नियाळोंक आनी तुका थोडो वेळ काळजांत अर्घ पाडोवंक आमी हांगासर आसा आख्खो म्हयनो जनवरीचो तुज्या मोगान तुज्या सक्तीन तुज्या सेवेंत आमी करतलो आसतना हो नवो म्हयनो सुरू जाता ह्या म्हयन्यांत कितें आमकां मेळटलें तें आमगे कोणूच ताचे वयर लक्ष घालूंक आमच्यान जायना कित्याक देवाचें निर्मणे कशें तें कोणूच वळखना मनशाच्या मोगान बरोवन ताच्या सांगातास रावंक जेजू आशिल्लो देखून ह्या हुंड्या रुपार तो आमचे संगी आसा आयच्या दिसा हांगासर केवळ हुंडो न्हय ताचेच मास तसो आमच्या सांगात हाजेर आसा आयच्या दिसा आमच्या खातीर तो आज राखून रावला आज आमचे जिवीत ताका भेटोवया आमचे कश्ट ताका भेटोवया आमचे दूख ताका आमी भेटोवया आमचे कुटुंब ताका भेटोवया ह्याच जेजूक आमी आतां सस्तांक नमन करुया तकले बागोवन आमी नमन करुया भगवंत पावल एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 19 सांगता की किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सम्याची स्तुती करा म्हणटा सांग पावलो रायांचो राय समी आमच्या मदीं आसा आयच्या दिसा तो आमकां आमचे मागणी आयकता ताका आमी अर्घां पाठोवया आराधन करया तुमची जबाब जातली अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू सगळे म्हणया अर्घ आनी म्हणला म्हजें जिवीत फुलोवंक फावो केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू म्हाका तुज्या सांगातपणांत मोग दिल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू बरें कुटुंब आनी सांदे फावो केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू बरें काम तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू विघ्न आनवरांनी म्हजे सांगाता रावल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू म्हजी आत्मीक जिणी फळादी केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया म्हज्या मोगाच्यांक आदार आनी बेसांव दिल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमकां बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमकां बरे याजक दिल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमच्या कुटुंबांत दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमी पिडेंत आसतना बऱ्या वयसाची आमकां कुमो केल्ल्याक अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमी कंत बेजाराय आसतना आमच्या बऱ्या इश्टा मुखांत्र तुवें तांकां दिल्ल्याक देखून अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमच्या घरांत आमची आवय बापाय दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या प्रायवंत उद्देशी आमकां बरी देख आमकां मेळ्ळ्या खातीर अर्घ आनी आराधन तुका समिया जेजू मौनपणी जेजूकार गांधी आयच्या दिसा ह्या वेळार त्या जेजूक आमच्या मोगाचे उले आमी दिवया आनी जेजूक सांगा जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता व्हडा ताळ्यान म्हणात जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता व्हडल्यान म्हणात जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता काळजांत येवंक जेजू जाय म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो इश्ट देखून
जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो बरो गवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका बरेंच दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हज्या कश्टांत आदार दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका जिवीत आनी जीव देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू तूं म्हाका वाट सत आनी जिवीत देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू तुजे लागीं आमा जिविताची उतर आसा देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता जेजू तुजे विने म्हाका जिवीत ना देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता दिशा बहिणी भावना आज आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटयत आसतना उबे रावून आमी गव्यांक कंतर संको 45 पेज नंबर 18 गायता काळीज म्हजे तुम्ही हांगासर आयल्यात जेजू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतले विश्वास धरून तुम्ही हांगासर आयल्यात ह्या सकाळीच्या फुडें ह्या पुक्षेंताक जेजू लागीं मागून जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आज आमी सगळीं देवच्या आशिर्वादान भरूंक जाय आमचें कुटुंब
आज तुज्या काळजांत कितें भें आसा जाल्यार, कितें दूख आसा जाल्यार, कितें कश्ट आसा, निराशपण आसा जाल्यार, कसली पिडा तुका दोसता जाल्यार आज जेजूच्या मुखार दवर. कित्याक हांगासर ह्या आराधना वेळार जेजू आमकां आपडटा आनी नितळ करता. जावं तुज्या काजार जिवितांत सडधड वयर सकल जाता, दुबावताय, बेस्टेन्स नाका जाल्लें तूं उलयताय, ह्या वेळार जेजूक सांग तुजें दूख, तुजें उणेपण, तुजी अस्कताय. कित्याक जेजू सगळें जाता. तुझ्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना राजा दिनवास देले. सर्वेस्पराची ती महिमा कितली वर्ती म्हणून वाकणटेली. तूं बरो विश्वासी सगळ्यान परगटतेले. सगळा प्रस्फुरते तुझे नाव, संभ्रमान गाजतले. सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा, गायता काळीज मोजे. सर्वेश्वरा, कोगळी तुझी, नाव तुझे वाकणता, गाऊन गीता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी, मोग तुजो करो आनी मैपासी. गायता काळीज मोजे. देवाचे उतर ऐकून आमीच आमकां तयार करुया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोदेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होस अति वर्त आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताच्या सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचे सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादाचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते प्रितीच्या भयणी भावानो, आज देवाच्या अपरिमीत मोगा विशयांत थोडी शिकवण आमी नियळटा. डॉक्टर नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणलो मनशास्त्री अशें एक गणित ताच्या बुकांत विवारिता. एका स्त्रियेन आपणाक बेन दिसता म्हणून ताका फोन केलें. ती सगळीच घाबरली, भियांती आसली. आपलो दादलो सैनीक जावन गेला, त्या देखून ताणें सेवा दिवच्या जाग्यार झूज आरांभ जाला. तो जिवंत आसून फाटी येतलो म्हणलें तिका एका तराचे भिरांत. आनी हें आसता थंयसर ती भियाण आसता आसतना आनीक वाटेन ताका ते भुरग्याचें रडणें आयकता.
आनी तो दोतोर ताचे लागीं विचारता, तुजे परी तुजें भुरगें भियेलां आसतलें. तेन्ना तो जबाब दिता, भुरग्याक कित्याक भंय, भुरग्या सांगता हांव आसा. हांव तसो मोग करता म्हणून तें जाणा, त्या देखून त्या भुरग्याच्या काळजान भिरांत ना. तेन्ना तो मनशास्त्री अशें म्हणटा, बाये, तुज्या हातांत आसच्या भुरग्याक भिरांत ना तर तुका कित्याक भिरांत? तुवें देवाच्या हातांत त्या भुरग्या परी आसाय म्हूण चिंत, आनी देव एका आवय बापाय परी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. प्रितीच्यानो, आतां म्हजी एक सवाल, तुमकां भिरांत आसा? भिरांत आसा? कोणाक भिरांत ना हात वयर घाला. कोणाक भिरांत आसा हात वयर घाला. ओके, कसली भिरांत आसा? ह्या दिसांनी इल्लीशी भुरग्यांक तरणाट्यांक भिरांत आसा. काल्याची एग्जामाची भिरांत भुरग्यांक तरणाट्यांक. आनी थोड्यांक भिरांत आसा, एक ल्हानशी कीड गेला पुरो आकांत, जोरलो पास जाला पुरो, भिरांत. थोड्यांक काळोखाची भिरांत आसता, भायर 7 वरां उपरांत धांवना. एकलो आसलो, म्हाका वळख आसा, तो इतलो पुक्का गी, एक दीस ताचें बस 3:30 वरां पावलें पांतयार. आनी ताणें चिंतलें तें बस सकाळीं 6 वरां पावता, उजवाड आसतलो म्हणून तें बस 3:30 पावलें पांतयार. ताणें त्या बस धांवंक सुरू केल्लें, घरा असो धांवलो खंय, भिरांत. पळयात, एक आवय बापाय आपल्या भुरग्यांचो विशेश मोग करता तर आमकां रचलो देव आमचो कितलो मोग करचो ना. इजाया प्रवादे मुखांतर तो सांगता की, इजाया चॅप्टर 49 वर्स 14, कोण स्त्री आपल्या बाळशाक विसरत ताची दया करची ना. एखाद्या वेळा एक आवय तरी आपल्या बाळा विसरत, हांव तुका विसरचो ना. कोणाक भिरांत आसा तांकां हें उतर. कोण आसा आमच्या संगी? हू इज देयर विथ अस? देव आमच्या संगत आसा आनी तो ताचे वावर करता. त्या देखून किर्तनगार म्हणटा 118, देवाक दिनवासू ह्या कित्याक तो बरो, तसो मोग ससनाक बाळटा. कोणाचो मोग ससना बाळटा? कोणाचो? व्हडल्यान सांगा. देवाचो मोग ससनाक बाळटा. मनशाचो मोग कंडिशनल. पळयात, मनशाचो मोग कंडिशनल. तुवें म्हजो मोग केल्यार मात्र हांव तुजो मोग करता, तो मनशाचो मोग. पूण देव तशें न्ही, ताचो मोग अनकंडिशनल. तूं ताका सोडून गेल्यार तो तुका सोडिना. हो जावन आसा देवाचो मोग. त्या देखून मनशाक रचले घडयेतावन ताका संपूर्ण सोडवून दिल्ल्या घडये पर्यंत, त्या घडयेंत आमकां कळटा देवाचो मोग. हो सगळो बायबल देवाचो मोग नियाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इजिप्तान गुलामपणांत आसल्या त्या इस्रायल लोकांक जेजू राखता. कित्याक देव राखता? कित्याक देवान इस्रायल लोकांचो मोग केलो. ताणें म्हळें, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. लोकांनी देवाक सांडले, पूण देवान तांकां सांडूंक ना. बसयल्ल्या गांवाचेर वाटेर अरण्यांत देवान मान्ना कान दिवन पोसलें, कडपातान उदक दिलें आनी निमाणें दुदान आनी मोवान भरलेलो गांव तांकां दिलो. पळयात, देवाचो मोग तो बरोवन ओमतता तसलो. बसयल्ल्या गांवांत निती करत राय प्रवादी दिवन ताणें जतन केलें. आनी निमाणें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी ओतला. प्रेज द लॉर्ड.
देवाचो मोगय वतला, आमच्या काळजान वतला. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त ते आपणाची भुरगीं जायशें ताणें आमकां केल्या. आनी एफेसकारांक बरयलें चॅप्टर 1:4 ताणें आपणाची भुरगीं कशीं केल्या. आनी एका उतरान सांगचें तर आमी सर्वां देवाची भुरगीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमी कोणाची भुरगीं जाल्या? देवाची भुरगीं जाल्या. देव आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणलो बरवसो धरून तुमी मुखार वचूंक जाय. मनशांनी तुमकां सांडयत. मनीस एक दीस आसतलो आनी एक दीस ना जातलो, पूण कोण आसतलो आमच्या सांगाता? हो विश्वास आज तुमी वाडयात. जायते पटी तुमी अस्कस जाल्यात. आज तुमच्या मोतीन एका तराचे भिरांत तुमच्या जिवितांत आयलां आसतलें. कोण ना म्हजे सांगता, आय एम ऑल अलोन. तुमी म्हणलें आसतलें जायते पटी, पूण विसर नाकात, देव तुमच्या सांगता सदांच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुम्ही निराशी जायनाका तो म्हणटात, भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगता सदांच आसतलो. पळयात, देव आमकां बुजवणेची उतरां तो दिता. तर पितीच्यान देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. देवान आमकां रचून ह्या घडये पर्यंत राखला आनी सांबाळला आनी आपलेंच सारकें आमकां दिलां. पळयात, He has created us according to His own image and likeness. तूं काळो या गोरो, बारीक या मोठो, कोणाच्या सारक्याचो? हॅलो, देवाच्या सारक्याची तुमी. आमी काय कित्याक वचून शॉपिंग मार्केटी वचून फेर अँड लवली घेवन येता. काळी असल्यार फेर अँड लवली घालता. आमचे तोंड सोबी दिसोंक जाय, आमी सोबी दिसोंक जाय. देवा भाशेन आमी आसा. पळयात, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज ताणें आमकां आमच्या घरांत आवय बापाय दिवन जतन केल्यात. अणवरां पिड्या येता आसतना ताणें आमकां राखून व्हेलां. आमकां काम दिवन दिसपडतो ग्रास ताणें दिला. जायते फावटी आमी म्हणलें आसा आमकां काम ना. ल्हान काम घराय केल्यारय जालें. आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां सोदता. ल्हान कामां उदेशी दादोसकी जोडात. तुमकां कळीत आसा, व्हडलो ग्रेस्त मनीस व्हडलें घर बांदता, ताका कितले सेक्युरिटी आसता? 4 सेक्युरिटी. तो समान जाना. तुमी वसा हो ते इल्लेशे सायडीक तुमच्या कार्मेलाच्या इल्लो मुखार येता आसतना ते कोण आसात? टेंट घालून आसात. तांकां सेक्युरिटी आसा गी. पळयात, तांचे दिसा सेक्युरिटी आसा गे. सेक्युरिटी ना तांकां. आरामसे न्हिदतात. भाई आमी घरा बोर्ड घालता, बिवेअर ऑफ डॉग्स म्हणून. आमकां भिरांत. कोण येतलो आमच्या भांगर घेवन वयतलो, पयशे घेवन येतलो म्हणून भिरांत. त्या देखून बिवेअर ऑफ डॉग्स. डॉग्स घरा आसना, पूण बोर्ड आसता. पळयात, देव आमचो मोग करता. देव आमच्या सांगता आसा. तो आमकां राखून व्हरता. आमच्या अस्कतकेन पाताक आदारतना हांव आनीकी तुजो मोग करता, हर एक घडये तुका राखता, पोसता, सांबाळटा म्हूण तो आमकां सदांच धैर्य दिता. त्या देखून आमी ह्या वेळार भगवन पावलोन उतरलेले उतर एफेसकारांक चॅप्टर 3:17 म्हणटा, क्रिस्ताच्या मोगाची रुदाय गुंडाय उबाराय विस्ताराय आमी केदीच मेजूंक शकना म्हणलें उगडास आमी दवरया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. रोमांकारांक बरोवन भगवन पावलो चॅप्टर 8:38 सांगता, मोन जावं जिवी जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, देवाच्या मोगात आमी वेगळी करूंक शकचे ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया. ह्या वेळार आमी देवाचो मोग साकया. सगळीं आमी कितें करया, जाता जाल्यार सगळ्यान मुखार येवचें. हांगासर पवित्र आत्म्याचें कांतार जातालें. आमी ह्या वेळार जेजूचो मोग साकुया. कितलो मोग तो आमकां मेळटा तितलो आमी साकुया. हात आमी विस्तारून धरया. कोणा दोळे धांपूंक जाय ताणें दोळे धांपचे. हात विस्तारून धरात. हो पवित्र वेळ आयचो वेळ जेजूचो मोग साकूं. हांगासर पवित्र आत्म्याचें कांतार जाता आसतना कोणाकी लागून रावनाका. 2
इल्लेशें पयस रावा इल्लो पयस रावा अनुभव करया जेजुसा मोगाची. He wants to give us an abundance. त्या देखून जो आमच्या दावे आवेस्पर दावे वळेन सांगता आय हॅव कम टू गिव एन अबंडंट लायफ. आनी देवाचें तें नवें जिवीत आमकां मेळो म्हूण मागया. तुम्ही मागणे द्या आमकां उबा जेजू आयकता आनी ह्या मागण्याचेर ताचो आशिर्वाद वता. संसार पातकाक ओडताना आत्म्याची येवशी देवचार पातकाक नाडताना सताक सोदूंशी संसार पातकाक ओडताना आत्म्याची येवशी देवचार पातकाक नाडताना सताक सोदूंशी पवित्र मोजे थंय तूं रावोंगे उजवाड तुजो पावोंगे मोजे थंय तुजी पवित्र ह्या वेळार पवित्रात्म्याची बरी तुमच्या काळजांत देवाचो मोग ह्या वेळार वळोन येतलो. तुजी सर फुटतली तुमच्या काळजांत ताच्या मोगाची शांती समाधान सगळ्यांक आपडला. ह्या वेळार आमच्या हांगा जायती मागणे विनवणी आयिल्ले आसात. हांगासर 50 वयर विनवणी आयिल्ले आसात. ही सगळी आमी जेजूच्या पांयां थोडो दवरया. ती आमी वाचल्यांत आनी जेजूक ते कळीत आसा. जी कसले मागणी ती थोड्यांक काम ना, थोड्यांक काम मेळच्या खातीर पिडा आसा,
थोड्यांचे पेंगडा दूख तकले दूख थोड्यांक भुरग्यांचे देणे कुटुंबान शांत समाधान ना बक्षण येना ह्या सगळी मागणी आमी जेजू मुखार दवरया आज जेजू वळखून घेवया आज घरा पावता आसतना जेजून म्हजी मागणी आयकला म्हणलो विश्वास दवरन तुमी घरा वेतात आज आनी तसो जेजू आमकां सगळ्यांक कृपेन बरो दिबी घालुया आनी त्याच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां देन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना तकले बागोवन आमी तुझ्या आशिर्वाद